जे आसा ते खूब कडेन आतां घरां जाल्लेलीं आसा जे वयले वाटेन आनी जे बोटणीच्या फाटल्यान जे आहा ते पूर्ण आमी पळयता पयलीं कच्च रान आसलें त्या टायमार ते दिसनासलें पूण आतां जे आहा ते क्लियर केलेले आसा थंय सगळें कापून सगळें रान जे आहा तें सपाट जाल्लें आहा आनी तेका लागून ते सायडीचे जे भाट आहा पळय थंयच्यान क्रॉस करतना त्या वटेंतल्यान आनी हो गॅप जो आहा त्या गॅपांतल्यान ते दिसता ते आयज पासून ना हेका खूब तेंप जालो गवेरेडे जे आहा तेंचो संचार हांगा आमकां दिसता। आतां जर आमी 15-20 वर्सां पयलीं पळोवपाक गेले हे गवेरेडे बी अशें आमी आयकोंक नासले आनी गवेरेड्यांचें येवपाचें कारण जें आसा तें म्हणजे वयर जे आमचे वेस्टर्न घाट जे आसा घाटाचे म्हणजे तोर्ला घाट आनी त्या बाजून जे आमी पळयता तर सबंद जे आकेशिया लायिल्ल्या कारणान हेचो परिणाम जो आहा तो उद्भवलेलो आहा तें आमकां दिसून येतलें। सो जे कितें रानां तेंची जी ओरिजिनल जी आसा तेंची वयल्या वाटेन पयले जाल्यार थंय कत्तलूय जाल्लेली आहा म्हणजे जंगल कत्तल जाल्ल्या कारणानूय ह्यो जे आहा ते संभावना अशी जाल्या की हे सगळे गवे जे आहा ते सकयल येयल्ले आसा।